जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, नातालांचें फेस्त देवाच्या खालतेपणाची बरी खबर हाडून येता. जेजूच ती बरी खबर पापान आमकां दिल्ली. मरयेन ती पयले स्विकार केली आनी देवाच्या उतराक सय घाली. देखून देवूच मनीस जावन आमचे मदें आयला. ताचें नांवूच इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता. सर्गाक सोडून वेचे पयलें ताणें तेंच बसयलें, हांव तुमचे सांगता आसतलों संवसाराच्या अखेरी पर्यंत. देव ग्रेस्त तरी दुर्बळो जावन जल्मला आनी मनशांचो इश्ट कसो आयला. खोट्या सक्ती विरोध झुजोवंक आदार दिवंक आयला. देवपण आनी मनशापणाचो एकवट एका मनशांतय संपूर्ण जाला तें सुर्यपंद आसचें एक मात्र नवें साव म्हणटा दामास्काचो सांजवां. देवाचें खालतेपण समजचें जाल्यार आमीच खालतेपणान बागवचें. गरव्यांक आनी हंकाऱ्यांक ताका स्विकार करूंक कश्ट मारतात. जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन देवाचें खालतेपण लिपोवन दवरलां. देखूनच आज क्रिस्ता विरोधी साबार क्रिस्ता आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारा विरोध प्रचार आनी आक्रमण चडयते आसात. दुबळिकायेन जल्मल्लो देवाचो पूत हर एका दुर्बळ्याक आपल्या जिविताचो संकेत वा गुर्त करता आनी म्हणटा, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच केलें. उंड्या आनी वायना रुपार मात्र न्हय, दुर्बळ्यांतय सयत तो लिपोवन रावला. देखून ही म्हजी कूड म्हणून उंडो घेवन म्हणलीं उतरां दुर्बळ्यांक पळोवंक न्ही तो म्हणटा. नीज गजल पळोवंक गेल्यार गर्व आनी हंकार दाखोवंक चलीस, पूण आपणाकच हेरांच्या की ल्हान करूंक कश्ट. तसल्यांक सडीत बळ जाय तें आमी सोम्या लागचें घेवयेत. तो म्हणटा, म्हजें लागचें शिका, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हो सोमी आमचे मुखार बागवला. आमी देवा आनी एकामेका मुखार बागवल्यार देव मनीस जाल्लो गुटू आमकां सवकास उगडाप जातलो. आनी देव म्हळ्यार मोग म्हणलें सत इल्लें चड आमकां समजतलें. आमच्या दियेसीजेन दुर्बळ्यां खातीर जायतीं योजना घाल्यांत. साबार फिरगजांनी कोवीड-19 लागून कश्टल्ल्या लोकांक जायतो आदार दिला. थोड्यांनी अनाथ जाल्ल्यांक आसरो दिला आनी मोगान तांची जतन केल्या. थंय हांगा घरां बांदून दुर्बळ्यांक आसरो दिला. घरांची दुरुस्ती करूंक कुमोक दिल्या. दुर्बळो क्रिस्त आमचे सवें सदांच आसा. ताच्या गरजान पावतना आमच्या काळजांतच तो जल्मोन आयिल्लो अनुभव आमकां जाता. पयशिल्ल्या तांजानियाचे 6 दियेसीजेंत दुर्बळ्या लोकां खातीर मिसांव आराम करून ह्या वर्सा 10वें वरस आराम करूंक आमी मेळ दवरला आसता. सेवा दिवच्या सर याजकांचो, कुमोक करच्या सर्व दानींचो उपकार बावडटा. ह्या 10व्या वर्साच्या आचरणा खातीर मांडून हाडिल्ली योजना सुफळ जावं दीत आनी जायत्या दुर्बळ्यांक आदाराची जावं दीत म्हणून आमची मागणी भेटोवंक हांव तुमकां उलो दितां. सोमेस्तांक बागी नातालांचें फेस्त आनी संतोश भरीत नवें वरस मागता.